सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजेसचे एक उत्पादन. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांचा आमी जिल्हा पंचायतीच्या वोटिंगाच्या पयलीं उलयल्ले आनी तांणी कांय प्रेडिक्शन्स केल्ली आनी म्हाका दिसता ह्या वेंचणुके भितर सगळ्यांच्यो नदरो तांचेर आशिल्ले, ती म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष आनी तांचे प्रदेशाध्यक्ष अमित बाब पाटकर. अमित बाब, वेलकम बॅक. हांव सदां वेलकम टू द स्टुडियो म्हणटा, आज वेलकम बॅक टू द स्टुडियो म्हणटा. हांव सुरवात बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता. आर यू हॅप्पी with the way you have fared? म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या पयलीं आमी मेळिल्ले आनी तुका हांवें ग्रावंड पल्स कितें आसा तो सांगिल्लो. रिजल्ट म्हाका दिसता आमी जें पळय प्रेडिक्शन केल्लें ऑन ग्रावंड ऑन सिमिलर लायन्स म्हाका दिसता लोकांनी मतदान केलां. बट वी वर एक्सपेक्टींग अ फार बेटर रिजल्ट दॅन वॉट वी गॉट. आय वूड गीव द फूल क्रेडीट टू माय केडर ऑन ग्रावंड, टू माय कॅन्डिडेट्स आणि दोनूय आमचे जे सगळे ब्लॉक्स जे आशिल्ले ज्यांनी काम केलें, आय थिंक दॅट क्रेडीट गोज टू देम. तुमकां जाय तसो परफॉर्मन्स जालो ना. हेडलायन जर पळयली जाल्यार तुमी इलेक्शन हरले. कित्याक हरले आनी हाजी फाटली कारणां कितें अशी तुमी असेस केल्या आतां? सी सपोज जर आमी दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जे जर पळयत जाल्यार हांवें कंप्लीट डिटेल एनालिसीस आमचे ZP सीट वायज मागयला आनी आय हॅव टोल्ड देम टू स्टडी द बूथ वायज पॅटर्न, कसो बाबा आमकां वोटींग जाला, वेर वी हॅव फॉलन शॉर्ट, आमची नरेटीव चुकली, आमचो ग्रावंड कनेक्ट आनी इल्लो लोकां कडेन वाडोवपाक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी आय थिंक डिटेल एनालिसीस इज गोईंग ऑन एंड प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ January we would do all the post corrections what are required, and for 2027 we would have to go a little more aggressive and I think a lot of hard work is required. एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार अलायन्साची, जे अलायन्स लास्ट मिनीट जाली ना. आज रिग्रेट्स आसात इन हायंडसायट ती अलायन्स जालना म्हणून. द वे कांय जाग्यांचे आमी रिजल्ट पळयले, ते रिजल्ट जर पळयल्यार एक गजाल लक्षांत येता की कंबायंड जर आशिल्ले जाल्यार यू कुड हॅव फेर्ड मच बेटर. इन हायंडसायट आज RGP कडेन अलायन्स जालना, हाजें मातशें पिकसांव आहा काय म्हण? न्ही, सी हांवें त्या दिसा सुद्दां तुज्या प्रोग्रामान सांगिल्लें की आम आदमीचो प्रेजेन्स जाल्यार हो खंय दिश्टी पडना म्हणून. तुवें म्हाका सांगिल्लें की अरे तूं तांकां कांयच न्ही करता, किकोंत कित्याक करता काय म्हणिल्लें. म्हाका दिसता रिजल्ट जर तूं आज पळयत जाल्यार एक गोश्ट सिद्धार्थ तूं आतां बिलीव करता की म्हजो ग्रावंडा कडेन कनेक्ट आशिल्लो. दॅट इज वॉट आय हॅड टोल्ड यू एंड दॅट इज द रिजल्ट आर स्पिकींग. आतां गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसाचें एलायन्स आशिल्लें. मोस्ट ऑफ द प्लेसीस आमी म्हाका दिसता थोडे कमी मार्जिनान थोडी सिटां आमची गेली. ऑलमोस्ट 5 आनी नॉर्थाक 7 अशे ऑलमोस्ट 12 जाग्याचेर वी हॅव कम सेकंड, वेर मार्जीन इज लेस देन 700 and odd. So I think we need to do corrections, we need to go back to our drawing board आणि we have to see की बाबा खंयच्या बुथार where we need to strengthen the organization, where we need to strengthen the party. I think that we'll have to do and we will have to now gear up for 2027. RGP चे कितें? इन हायंडसायट दिसता RGP should have been a part of alliance because तुमचे आमदारच आज म्हणटात की जावपा जाय आशिल्लें म्हणून. न्ही, कशें आहा पळय, लोकसभा जेन्ना जाली न्ही, लोकसभेक चो रिजल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना आम आदमी पार्टीन, नॉट आम आदमी बट मोस्ट ऑफ द चॅनल सेड दॅट मॅक्झिमम लीड जी मेळ्ळी की आम आदमीन काम केलें म्हणून लीड मेळ्ळी म्हणून सावथाचें उलयता. पूण आज जर तूं ZPचो रिजल्ट जर पळयत जाल्यार दोनी आमदार जे आसा पळय
थंय दोन्ही सिटां ते पडल्या आनी देर RGP चे कितें? काँग्रेस हेज वॉन कम्फर्टेबली. नाव कमिंग टू आरजी, तूं बारीक जर डिटेलान जर स्टडी करत जाल्यार कलंगूट सीट आमगे आरजीक लागून तें पडलां थंय. दुसरें अंजुना सीट ऑल्सो आरजीक लागून पडलां. बिफोर तुजे जेन्ना पयलीं प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की बाबा सर्टन प्लेसीस वेर ते 13 सिटां मागताले एंड वी हॅड सेड दॅट वेर काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग, आय थिंक ते जाल्ले जाल्यार रिजल्ट वूड हॅव बीन डिफरंट. इन हायंडसायट यू एग्री अलायन्स जावपाक जाय आशिल्ली. ना आय सी कितें आसा, आज काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते जेवण रांदतले, कोणी दुसरो येतलो आनी सांगतलो तिसऱ्याक वाड म्हणून, तशें जावचें ना न्ही. सी, I have to, as the party president, I have to respect the sentiments of my cadre. I have to take the inputs of my blocks who have been working for last 3 years. आणि ते घेऊनच आमी ते प्रपोजल घातिल्ले. पण एक जालें जे तुमी लास्ट टायमी म्हाका सांगले की ही अलायन्स तुटली ती सांताक्रूजची सिटाचेर तुटली म्हणून. ज्या सिटाचे अलायन्स तुटली तो सीट तुमी हल्ली न्ही. सो डोंट यू थिंक दॅट वॉज अ व्हेरी फ्युटायल बॅटल टू फायट? न्ही, सी, सांताक्रूज हांवें त्या दीस सुद्दां तुज्या चॅनलाचेर सांगिल्लें की तू सांताक्रूज झेडपीचे जर सांताक्रूजाचे जर एनालिसीस पळयत जाल्यार देर वी आर लिडींग. ओनली वेर दे हॅव अ MLA थंय ताका पडल्या मतां. सो हांवें त्या दीस तुका सांगिल्लें की समज जर थंय सुद्दां इफ एट 2 प्लेसीस देर वॉज एन इशू, दे वूड हॅव, इफ दे ऑल्सो वूड हॅव कॉन्टेस्टेड टुडे, वी ऑल्सो हॅव कॉन्टेस्टेड. बाकीच्या जाग्यार रिजल्ट येवपाचो न्ही. ती जीत घेऊन फ्रेंडली फायट आय डोंट ना सी फ्रेंडली फायटाचे निकाल आंगार येवपारगे आंग काडपाचे. फ्रेंडली फायट हांवें तुका त्या दिसूय सांगिल्लें की ताजेर आय डोंट वॉन्ट टू टॉक बिकॉज दॅट इज द इंटरनल पार्टी मॅटर. बट तूं जर म्हाका विचारत जाल्यार फ्रेंडली फायट हो कॉन्सेप्ट तुका त्या दीस सुद्दां सांगिल्लें की बाबा मुखार हे जावचें ना आनी ते 2027 वील मेक शुअर दॅट दॅट डजंट हॅपन. पण त्या वेळाचेर सिच्युएशन अशें जालें की वी कुडंट सॅनिटायज अवर केडर ऑन ग्रावंड. आनी जो केडर गेल्ली 3.5-4 वर्सां पार्टीक लागून जो काम करता, जो स्ट्रॉंग आसा, सो वी हॅड टू टेक कॉल्स एट सर्टन प्लेसीस. तें हांवें तुका त्या दिसूय सांगिल्लें. पूण एक गजाल आसा न्ही की हे जेन्ना लास्ट मिनीट हे अलायन्स जाता तेन्ना अशी गजाली घडटात. ऑल ऑफ देम सेड वन थिंग इन अ व्हेरी व्हेरी युनिफॉर्म आनी सामकी युनिसन. काँग्रेसीन बेगीन तयारी सुरू करपा जाय, बेगीन उलोवणी करपा जाय, अलायन्स बेगीन क्लोज करपा जाय. इलेक्शनाक 15 दीस आस मेरेन हें जायना. केडरूय कंट्रोल जायना, लिडरूय कंट्रोल जायनात म्हणून. डोंट यू एग्री? न्ही, सी, आतां 2022च्या विधानसभेच्या जेन्ना इलेक्शन जालें, गोवा फॉरवर्ड इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर आनी इट इज देर टील 2027. हे तांचोय लिडर सांगता आनी वी ऑल्सो हॅव अग्रीड दॅट 2027 मेरेन आसा. आतां हे सोडून 27 उपरांत गॅरंटी ना. हे सोडून समज जर आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी जर तर येवपाक सोदता जाल्यार फर्स्ट थिंग आय थिंक दे हॅव टू बिलीव इन द काँग्रेस आयडियोलॉजी. सेकंड, they cannot humiliate or they cannot talk wrong on our high command or our senior leaders. And तिसरे, I think they have to respect our cadre. ह्यो गोष्टी जर तर जाल्यो जाल्यारूच we can think of it, no? आज सुद्दां ते म्हणटात की अलायन्स जावपाक शकता आशिल्ली, तुमकां लागून जालें ना. तुमी जर अध्यक्ष नात जाल्यार ही उलोवणी सुरू जावपाक शकता म्हण. हे दुसपय म्हाका दिसता काल आमचे पार्टीचे थोडे लिडर उलयल्या. अरे दुसरो कोण तरी दुसऱ्या पक्षांतलो येवन काँग्रेस पार्टीचेर उलोवपाक शकना. पयली गोश्ट, फाल्यां MGPचो अध्यक्ष BJPन कितें करपाचें तें उलयतलो. आय थिंक एवरी पॉलिटिकल पार्टी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हॅज टू थिंक इन देअर टर्म्स. कोणी दुसरो येवन उलोवपाक शकना. काँग्रेस पार्टीन कितें करपाचें, काँग्रेस पार्टीन कितें करपाचें, तें काँग्रेस पार्टीचो आमचे सिनियर लिडर्स आसा, आमचे हायकमांड आसा. इट्स अ डेमोक्रेटीक पार्टी. हांगा कोणी भायलो येवन सांगलें म्हूण जावपा ना. फाल्यां BJPक जाय तशें काँग्रेस पार्टीन जायना. पूण ते जेन्ना आज ही मागणी करतात ते अलायन्साचे उलयतात न्ही. सो दे आर ऑल्सो गिवींग अ क्लियर सिग्नल फॉर द फर्स्ट टायम दे वॉन्ट टू एलाय. तुमी ताणून धरून रावतले ना. तुका हांवें सांगलें की पळय 3 गोश्टी आसा. एक, जो कोण अलायन्स ऑर जो कोण बरोबर येवपाक सोदता 2027 BJPक हरोवपाक, आय थिंक first thing is they have to believe in the Congress ideology. Second is there should be no humiliation. You cannot talk ताणी माफी मागली न्ही, नेक्स्ट डे माफी मागली. I am telling you, जाहीर माफी मागली. any political party जर तर हे 3 गोष्टी and they have to respect our cadre, हे जर जाता तर ताजेर विचार करतली पार्टी.
जाहीर माफी मागली ताणी त्या पळयतकीर तुमकां मातशी बरें बी दिसलें ना ना कशें आहा पळय त्या दीस कितें फोटो घातलो आनी प्रँक म्हणून सांगलें सो वी डोंट नो वेदर दीस इज ऑल्सो प्रँक आय थिंक वेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू हॅव टू बी व्हेरी सिरियस यू हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ पीपल हांगा आमी राजकारणान लोकांक लागून आसा सो लोकांची हांगा फकाणां उडोवन लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड वी कॅनॉट डू इट वी हॅव टू बी सिरियस न्हू फाल्यां म्हाका जाय म्हणून हांव कितें फकाणां तुजी उडोवन कितें करपा जायना वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर इन पब्लीक लायफ खोर्ले जे जालें दुख्ख आसा ताजें सी हांवें तुका सांगलें तशें की जे फ्रेंडली फायट वॉट एवर हाजेर म्हाका उलोवपाचें ना बिकॉज दॅट इज अवर इंटरनल मॅटर लोकांक भोगची पडटा तुमची इंटरनल मॅटराचेर ज्या प्लॅटफॉर्माचेर व्यू मांडपाक जाय आशिल्लो त्या हायकमांडा मुखार म्हाज्या इन्चार्जा मुखार हांवें म्हजे व्यू मांडिल्लो यू आर नॉट इन फेवर ऑफ फ्रेंडली फायट ना जावंकूच शकना न्ही सो हांवें म्हजे पॉयंट दवरिल्ले बट देन वेन आवर हायकमांड इज देर एट सर्टन प्लेसीस आय टोल्ड यू लास्ट टायम वी हॅड टू टेक द कॉल इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा दोन जाग्याक लागून ते अलायन्स तोडून त्या वेळाचेर योग्य नाशिल्ले सो आय टोल्ड यू लास्ट टायम अलायन्साची गजाली एक 6 म्हयने पयलीं जावपा जाय म्हणून न्ही आतां 2027ची निवडणूक जी आसा ताका 1 वर्स आसा एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग ऑन ग्राउंड टू स्ट्रेंथन देअर party in across Goa. Where people who are serious in defeating BJP, I think the talk has to start now, early 2027 or 2026, and I think we have to go with one agenda. We have to today आज कितें जालां आज प्रत्येक गोंयकार वो आज तूं कितलें तरी सांगलें तरी आज ह्या BJPचेर विटला आतां तांकां जर तूं हरयतलो इफ यू हॅव टू फायट द BJP बिकॉज आज तांचे कडेन ब्रूट मेजॉरिटी आसा तांचे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन सगळें आनी पयशांचो वापर म्हळ्यार म्हाका वायट दिसता की 70 सारक्या जाग्यार अरे 10,000 11,000ची लीड येता थंय आनी म्हाका एक समजना की लोक कशे थंय म्हळ्यार अरे मातसो तरी रिस्पेक्ट थंय आसपाक जाय बट आय रियली फेल टू अंडरस्टँड दुःख कितें जाता लीड आयली काय इतली लीड आयली हाजें दुःख ना तुमकां म्हाका दिसता एज अ वोटर लोकांनी ताजो विचार करपाक जाय की हमेशा पयशांचो वापर जाता पूण ह्या पद्दतीन समज जर जाता म्हाका दिसता उसगांव वी ट्राय टू गेट द लीड बाय 3,000चेर आयली वी हॅड अ गूड फायट इन उसगांव गांजे आनी सिमिलर वे अदर प्लेसीस इन सत्री ऑल्सो वील हॅव टू नाव हॅव अ स्ट्रॉंग नरेटिव्ह अँड अ स्ट्रॉंग लीडर देयर पण एक गजाल आसा तुमकां आज बिफोर आय मूव ऑन टू दी अदर आस्पेक्ट्स ऑफ काँग्रेस तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की ही अलायन्स जाय जी युरिबा बालेमाव म्हणटाले ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स ही जाय काय नाका अमित बाब काय ताका कंडिशन सप्लाय आसा न्ही सी एज अ तूं म्हाका विचारीत जाल्यार हांव काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष पार्टीन म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या की आमची पार्टी स्ट्रेंथन करप ती आमी केल्या आनी म्हाका दिसता झेडपीचे जे इलेक्शन जालें ताजो जो रिजल्ट आयलो हें फूल क्रेडीट आमच्या केडराक वता बिकॉज दीस टायम वी हॅव गिवन टिकेट्स विथ अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस जे ब्लॉकांतल्यान आयले जे डिस्ट्रिक्टांतल्यान आयली वेर दे फॉट विथ अस एंड इन्सिस्टेड टू गिव द टिकेट्स टू अ केडर वेर दे हॅव वॉन ऑल्सो केसीस लायक बाणावले केसीस लायक नुवें केसीस लायक वेळ्ळे हे तांणी झगडून कोलवा फॉर दॅट मॅटर कोर्तालीम दॅट मॅटर सो ओवरऑल तुम्ही ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आता म्हाका सांगतात ह्यो ओपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीज बीजेपीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीचे तूं पळय बियॉन्ड सालसेत वचून तुम्ही खंय बीजेपीचे बाले किल्ल्याक खिंडार घालें तूं थिवी जर आज पळयत जाल्यार नाव यू आर टेलिंग मी वन एक्सेप्शन हांव तुका सांगता थिवी दोनूय सिटां आमी बीजेपीची उडयली अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 मतदारसंघ जे आसा समज जर तर थंय आर्जीन जर तर मुस्ती करून आशिल्ली जाल्यार देर ऑल्सो वी वूड हॅव वॉन कलंगट ऑल्सो वी वूड हॅव वॉन ताणी मुस्ती केली म्हणटा तुमी तुका म्हजो लास्ट हेड ऑन कार्ड आनी पळय तातूंत हांवें तुका सांगिल्लें की जर तर अलायन्स जाता जाल्यार झेडपीक in one particular assembly constituency if there are 2 seats either of the one and somebody has to fight you cannot ask for both you go back and check I'm on record so ते जर जाल्ले जाल्यार today result would have been different no हांवें तुका म्हजो ग्राउंड पल्स जो आसा म्हजो केडरान जे म्हाका सांगिल्लें ते आय हॅड टू रिस्पेक्ट दॅट एक हांवें लास्ट वीक डिबेट केल्ली तेन्ना एक 2 पॅनलिस्ट म्हणपाक लागले इन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग वे की काँग्रेसीची सध्या परिस्थिती अशी आसा की पक्ष ऑर्गनायझेशन एक वटेच्यान चित्ता आनी CLP दुसरे वटेच्यान चित्ता म्हण आजूय CLPची मिटींग जाल्या आनी आज CLP निर्णय घेतला की सगळ्या एकठांय हाडपाचे
फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी भितर सगळ्या आमदारांची मिटींग आपोवपाची आणि मुखार वचपाचें म्हणून. सो अजुनूय म्हाका दिसता की तुमी एक दिशेन आहा आनी तुमचे आमदार एक दिशेन आहा. ना 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 सी काँग्रेस पार्टी एका दिशेन आसा, नॉट नाव पूण गेल्ली 3.5 वर्सां जर तर तूं काडून पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टीचो इन असेंब्ली आय एम सेइंग एक प्रयत्न आशिल्लो की आज ओपोजिशन, कित्याक 8 जाण गद्दार ह्या काँग्रेस पार्टी सोडून BJP कडे गेले स्वताच्या बेनिफिटाक. काँग्रेसी कडेन 3 आमदार उरले आनी 4 जाण आशिल्ले इन्क्लुडींग आम आदमी, गोवा फॉरवर्ड एंड RG. नाव इन असेंब्ली टू काउंटर BJP आनी जे कॉमन मुद्द्याचेर म्हाका दिसता सगळे जाण बरोबर आसा. ते आम आदमी ऑल्सो इज ऑन बोर्ड, गोवा फॉरवर्ड इज ऑल्सो ऑन बोर्ड. इन असेंब्ली देर इज वन ओपोजिशन एंड देर इज रुलींग, नो थंय कोण न्यूट्रल असो ना. So that part, when it comes to the issues of Goa, when it comes to the opposition voice of Goa, we are all united. But when it comes to the political party, when it comes to organization matter, I think each political party has its agenda. आता जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना कितें करपाचें हो इलेक्शना टायमार बसतले अर्ली जानेवारी. आय थिंक वी ऑल हॅव टू टेक अ कॉल. एक गजाल, आय स्पोक टू लीडर ऑफ ओपोजिशन युरिया आलेमा ऑन द सेम evening of counting, and he was very emotional and he made a very interesting statement. ताणी म्हळें की there are some factors internal as well as external जांकां ही अलायन्स जाल्ली नाका आशिल्ली म्हण. हाऊ डू यू इंटरप्रीट दॅट? न्ही पळय, हांवें लास्ट टायम सुद्दां तुका सांगिल्लें की अलायन्स जेन्ना गोंयकारांक दिसलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें, विजय सरदेसायान म्हाका दिसता दिवाळेच्या पयल्या रातीक तो एफर्ट घेतलो सगळ्यांक एकठांय हाडपाक. After that, we all 3 political parties tried to come together. There were certain places where I told you की बाबा तें समज जर तर एक स्टेप कोणी फाटल्यान घेतलो, आमी 2 स्टेप फाटल्यान घेतिल्ली, तें जर जाल्लें जाल्यार रिजल्ट वूड हॅव बीन डिफरंट टुडे. पूण तें जावना. कित्याक जावना हाजेर शोध लावपाक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फॅक्टर्स म्हळ्यार. सो एक्सटर्नल फॅक्टर जो आसा, आय थिंक दॅट इज प्लेइंग अ मेजर रोल टुडे. नॉट इंटरनल. नो, एक्सटर्नल इज प्लेइंग अ मेजर रोल. न्ही समज जर तर रेव्होल्युशनरी गोवन जर सिरियस आशिल्ले जाल्यार ते जावपाचें न्ही त्या दिसा. हांव तुका लास्ट एडोनानूय सांगिल्लें मरे. इंटरनल फॅक्टर्स काय ना, तुमचे पक्षा मदीं 2 मतप्रवाह नाशिल्ले, असो अलायन्स करची RG बरोबर काय न करची म्हणून. आमी सगळ्या कडेन करची अशें आशिल्लें न्ही. RG कडेन लास्ट मोमेंट सुद्दां आमचो इन्चार्ज आयलो स्पेशली हांगा जस्ट बिफोर वी अनाउन्सिंग. तुम्ही सगळ्यांनी कवर केल्लें. वी हॅड अ डिटेल्ड डिस्कशन विथ बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज. नो लॅक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम युअर साइड. नो, आय डोंट थिंक सो. आमचो हायस्ट अबाव मी द इन्चार्ज, AICC इन्चार्ज हू इज देर, ही केम डावन. वी हॅड अ डिटेल्ड डिस्कशन. हें सगळें गोंयकारांनी पळयलां. म्हाका मुद्दम एक गजाल, जी हांव जेन्ना वोटींग पळयता आनी वोटिंगाचो पॅटर्न पळयता, एक गजाल 2 मुद्द्यांचेर उलय. एक काँग्रेसीच्या परफॉर्मन्साचेर आनी पयलीं वोटराचेर. कारण तुमी म्हाका 70 व्हरून हाडलो म्हणून हांव वोटराचेर पयलीं वता. तुमी प्रत्येक मनीस हांगा ओपोजिशनाचो येता आनी सामके कॉन्फिडंटली सांगता की लोक बेजार आसात, लोक विटल्यात, लोक तुगेले सामके पिकार जाल्यात बी म्हणून सगळें सांगता तुमी. आनी इलेक्शन जिखता BJP. हें कितें? नो सी, ZP इलेक्शन इज डिफरंट फ्रॉम असेंब्ली इलेक्शन. यू हॅव टू अंडरस्टँड. असेंब्ली BJP जिखिल्ली. नो नो, सी आमी 2022च्या पयलींचे हांव उलयना कित्याक हांव ताच्या पयलीं नाशिल्लो. आफ्टर दॅट लोकसभा जालें. आय थिंक लोकसभा द रिजल्ट इज देर इन फ्रंट ऑफ यू. After that, ZP election जालें. I think result is there in front of people. Now, ZP electionank anti-incumbency लागना because it is fought at a local level, local issues, depends on the person also. There are certain places where independent also have won. So, now when it comes to the assembly election of 2027, because that plays a very crucial role because लोकांकूय खबर आसा जे सरकार हांगा जातलें तें सरकार विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकांचे बरें आनी लोकांचे वायटाक. सो दीस टायम 2027 जे असेंब्ली इलेक्शन जाता ते पीपल टेक इट व्हेरी सिरियसली कम्पेर्ड टू द अदर इलेक्शन. तुम्ही म्हळें की आपली अलायन्स गोवा फॉरवर्डा बरोबर 2027 मेरेन आसा. आतां पैंगीण सारके मतदारसंघा भितर तांचो कागाळ आसा. तुमचेच एक लिडर इंडिपेंडंट म्हणून रावले आनी ताका लागून तांचो सीट पडलो म्हणून, अलायन्साचो सीट पडलो म्हणून. डोंट यू थिंक तुमचे जे सो कॉल्ड रिबेल्स आसात तांकां कंट्रोल करपाक तुमी अपयशी थारले? ना, सी वेन यू आर स्पीकिंग अबाउट पैंगीण, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोण उबो रावलो तो आमचो लिडर न्ही. दॅट पर्सन वॉन्टेड टू जॉइन काँग्रेस, बट वेन आवर टॉक्स वर गोईंग ऑन विथ गोवा फॉरवर्ड
कॅटेगोरिकली आय हॅड टोल्ड हिम दॅट बाबा आमचे थंय अलायन्स जातले कदाचित आनी तूं जर तर तशें आसा जाल्यार यू कॅन टेक युअर ओन कॉल. आफ्टर दॅट जेन्ना पयंगीण गोवा फॉरवर्डाक गेले तेन्ना आमचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस सुद्दां तांचे कडेन उलयले. बट देन आय थिंक इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी की थंयचे जे स्थानीक मंत्री जे आसा तांचो जो पॉकेट इज समवेअर ST लोकां कडेन जो पळय स्ट्रॉंग होल्ड आसा टू ब्रेक दॅट. I think that was a political strategy, but it didn't work out, and I think that seat we lost very Yes. narrowly. Also, Riuna seat also, I think little more effort we would have won that seat. Recounting मातशे so मतां ती वाडली. So अशें there is lots to learn from these ZP elections. As I told you की booth wise बसून आमी where we went wrong or where is our weak area, where we need to put more efforts. I think that will help us. दोन मेजर प्रश्न आहात. एक पयलो प्रश्न आहा की काँग्रेसीची मतां. हांव कित्याक म्हणटा मतां, आय गो टू द फर्स्ट द वोट शेअर. वॉट आय सेड ऑन माय लास्ट राउंड टेबल ऑल्सो की काँग्रेस इज ट्रॅप्ड बिटवीन दिस 18 to 22. And as long as you are trapped between 18 to 22, nothing can emerge. An alternative cannot emerge. तुमकां पयलीं तुमचो जो वोट शेअर आशिल्लो 30%, तितली मेरेन काँग्रेस व्हरची पडटली आनी जाल्यारच ही अलायन्स विलायन्स सगळें वर्क जावपाक शकता. अदरवायज इट गिव्स यू मे बी अ फायटींग चान्स अलायन्स, बट इट मायट नॉट बी अ श्युरिटी ऑफ सक्सेस. तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? तुमचो वोट शेअर जो 18 ते 22 मदीं शिरकला, इज दॅट युअर biggest problem probably right now? See, if you compare, out of 50 seats, we fought only 36 seats. Now, Goa Forward fought 9 seats. Okay, certain 5 places we were supporting our independent candidates. So vote share point जो calculate करता नी, it is spread over 50 seats. So that is why it is showing about 20%. It still doesn't breach 22%. If you take only 36 seats where we fought, and there are certain seats which we are trying to eye for 2027, definitely that is touching 30% with little, having certain booths they strong करप, थंय खंयचे local leaderank घट धरप, ते that is going on. That is सगळ्यो political strategies तुज्या चॅनलात पूण ह्या फावट तूं पळयत जाल्यार आमी 36 जाग्याचेर फोकस केल्लो. एक्चुअली जेन्ना अलायन्साचो टॉक जातालो पळय तेन्ना वी हॅड कन्सिडर्ड दॅट 30 वेर वी आर स्ट्रॉंग ऑर वेर वी कॅन वीन. दॅट वॉज वॉट वी वर कन्सिडरींग. मागीर तें जावना म्हणून देन मोर 5-6 seats वी हॅड टू इनक्रीज. नाव तूं पळयत जाल्यार आमी बेश्टे घालपा जाय म्हणून सगळे 50 कडेन काय घालूं ना. 36 आनी 9 45 जाता आनी तातले 2 कॉमन काडलेले 43 जाग्यांचेर इज वेर वी हॅड फोकस्ड. सिमिलरली फॉर 2027 ऑल्सो वी आर गोइंग टू फोकस on where we are strong or where we can win those seats. एनर्जी घालची ना. I think yes, exactly. I think that is the prime motto for 2027, because we have to win from the government and give the people a relief. There is one question that I want to ask you at the end of this interview is the presence of Congress. कारण तुम्ही 70चो विषय काढलो. 70 तुमचो गॅप इतलो आसा की तुम्ही लागीं सुद्दां पावनात. तुम्ही दिवचले यात, दिवचले तुमचो गॅप इतलो आसा तुम्ही लागीं सुद्दां पावनात. पेडणे रिमेन्स कंटिन्यूज टू बी युअर प्रॉब्लेम. बार्देजा भितर अनलेस यू guys are united, I don't think you can breach that fortress in a convincing way. Tiswadi, again you need to be united to breach that thing. Sashti भितर opposition versus opposition आसा rather than opposition versus BJP. ताजी भायलो जो बेल्ट आसा तो मागीर केपें आसूं, सांगे आसूं, काणकोण आसूं, थंय द गॅप इज बिटवीन यू एंड BJP इज व्हेरी व्हेरी ह्यूज. हाऊ आर यू गोइंग टू टॅकल दॅट? कारण 1 किंवा 2 तालुक्यांचेर तुम्ही गोंयचें राजकारण करपाक शकतात ना. सी नाव एज यू वयल्यान चालू करया. तुवें पेडणे म्हणलें. पेडणे इफ यू से मांद्रे आय एम टेलिंग यू दिस टायम काँग्रेस पार्टी वील वीन दॅट सीट. ओके, पेरणे वी नीड टू स्ट्रगल, put in more efforts. Now you come to Bardes. Bardes stands a strong chance if we have the proper candidate, right selection of candidates. I think Bardes we can get sizable numbers. Tiswadi जर आयलो तर Tiswadi you will be amazed to see the result this time, because Tiswadi I think if you see the voting percentage, the numbers also, it is favoring Congress. Yes, I agree that we need to little more hard work there.
Salset, of course, it is not opposition. It is Congress who has Salset, except one seat of Kolwa, except one seat ZP of Kolwa. You see other results. So it is Congress versus opposition, another opposition party. No, but there You are not snatching something so from BJP. हांवें तुका सांगिल्लें की थंय जी ओपोजिशन पार्टी आसा ती ग्राउंडार ना आनी त्या रिजल्टांतल्यान म्हाका दिसता तें सिद्ध जालें. Okay, what So- about rest of South Goa? No, rest of South Goa, see for example, तुगेले काणकोण आसतले, केपें आसतले. There we have to, for example, Rivna we have got good result this time. So that is showing positive sign. These are the places where we need to do hard work and we will do whatever is required. Post corrections, what we have to do, as I told you, that we have to strengthen our organization, strengthen our presence. We need to go take up certain issues जे लोकांचे आसा, because Rivna has given a good result. समज 19 मतां पडिल्ले जाल्यार today result would have been different. हांव उमेदवार इतल्याचेर थांबता इतल्याच कारणां खातीर कारण ह्या झेडपी रिजल्टान म्हाका दिसता भरपूर लेसन्स दिल्यात. आतां सिलेबस कळ्ळो त्या सिलेबसाचो तुमी अभ्यास करतले काय ना हे म्हाका दिसता लोक पळयतले कारण सिलेबस कळ्ळो ती पुस्तकां काडून घराडेन दवरली म्हणून एग्जाम पास जावपा जायना. तो अभ्यासय करचो पडटा. तो अभ्यास तुमी कितलो करतात हाजेर म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयची नदर आसतली. तरी आसतना म्हाका खबर आहा इट्स अ व्हेरी ट्रिकी इंटरव्यू बिकॉज देर आर सो मेनी इश्यूज दॅट हॅज क्रॉप्ड अप बिकॉज ऑफ दीस इलेक्शन. तरी आसतना आय नो तुमी इलेक्शन जातकीर यू आर इन एंड आउट स्टील तुम्ही आयले न्ही पूण तूं जर फाटले लास्ट ZP इलेक्शन 2022 असेंब्ली इलेक्शन आनी लोकसभा इलेक्शन या जो अभ्यास पळय आमी केलो ताजो रिजल्ट म्हाका दिसता हो दिसला. आनी तूं पर्टिक्युलरली शिवोले मतदारसंघाचे जर तर क्युम्युलेटीव करत BJP सेकंड इज काँग्रेस हय. क्युम्युलेटीव बोथ द सीट्स. कलंगूट काँग्रेस इज एट नंबर 2. यू गो टू सालिगांव काँग्रेस इज एट नंबर 2. You go to TV बट Congress. डिफरन्स सालिगांव No. आता सालिगांव No, किंवा I'm परवरी talking, कॉन्स्टिट्युएन्सी डिफरन्स इज सो I am ह्यूज. talking about the cumulative of both the ZPs, I'm saying. ओके Don't take one particular- कलंगूटाचे यू तू- स्टँड अ फायटिंग चान्स म्हणटा तुम्ही. No, not chance. I'm telling you that see, ZP elections are fought on local issues. ताका ती एंटी इन्कम्बन्सी लागना. बरें जे 2027 असेंब्ली इलेक्शन पळय जातले, थंय सगळे दिश्टी पडटले their म्हणटा तुम्ही. result 100% it is going to be positive in favor of Congress. येस आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टाइम. बट तुमचो आशावाद जो आसा तो अभ्यासा भितर परिवर्तीत जावन लोकांक रिजल्ट दिश्टी पडनी. हांव इतलेंच सांगता आनी थांबता. अमित बाब आय नो यू आर बिझी बट स्टील तुम्ही टायम काडलो आयले इतले मनमेकळेपणान उलयले. Thank you. थँक्स अ लॉट. Thank प्लेजर you. टॉकिंग Thank टू you. यू. Thank you.